can do a mother of all deals with the European Union, with Mr. Costa, then we can also have dual citizenship. Modi should do it for us. Otherwise, we'll show how it can be done. Let's get the BJP out. Let's form a government which is pro-Goan. And to form such a government, we have brought our allies here. Our ally is the Congress party. So this is a party which has done a lot for Goa. Of late, the party is going a little slow. It has become Sushagat. We want them to go a little fast because we expect everything to happen in this year. Whether Goa, we can make Goa or break Goa. Everything will happen this year. So the Congress has to be on its toes, start moving, going forward. We are with them. We have given them many proposals. We need a quick decision. And if this decision is made, we can be sure that we will save Goa for posterity and take Goa forward. 5 दीस जेन्ना कार्निवल स्टार्ट जाता तेन्ना ही मोमोची 5 दीस राजवट चलता. खाया पिया आणि 5 दीस मजा करा. सुभाष विजयान सांगले की फुडल्या वर्सा कितें जाय रात्रेन सांगता. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे सरकार जातले आणि जी 5 दीस फुल वर्षभर खाया पिया आणि मजा करा. मामलेदारान कितल्याशा लोकांची म्हणजे जितले कोणाची म्युटेशनां म्हण कोणाचे आनी बारीक बारीक केसी म्हण शेतांचे म्हण कोणाचे डिस्प्यूट म्हण हे कितलेशे केसी मामलेदारान चालू आसा. पूण जर गेली 2 वर्सां पळयली कितलेशे मामलेदार 6 म्हयन्यांनी 7 म्हयन्यांनी वरांनी ट्रान्सफरी जायता. पूण हेचेर सीएमान विचार करपाची गरज आहा. जर 6 म्हयन्यांनी वर्स जर मामलेदार ट्रान्सफर जायत रावले एका जाग्याचे जाल्यार जे लोकांचे जे केसी आसता बारीक बारीक केसी आसा तेचो निवाडो लागना आणि हेतून सामान्य जो लोक आहात तो सफर जाता. 25 मार्च आता कितले म्हयने जाले. ह्यो फुडें 20 तारखो जाल्यो मामलेदारूच कायद्यार दिसता आसलोय जाल्यार मामलेदार काही एक शब्द उलयना थंयसर आनी फुडली तारीख दिता. आनी चडशे फावटी अशें जालां की ह्यो जाल्यार मामलेदार ना ते नोटीस लायिल्ली आसता. आनी आमकां एक पयलीं पासून केसीचो एक आदवोगाद धरला तो पणजेसून हाडचो पडटा. आमकां चड रक्कम दिवन ताका हाडचो पडटा. दुसरो आनी करीत जाल्यार ती केस अनवळखी जातली म्हणून आमी ताकाच हाडचो पडटा. आनी आमी आज वाजयल्ले आसा. आमकां अशें दिसून येता की सरकार ह्या मामलेदाराक ती जी अंमलबजावणी केस करपाची आसता मामलेदाराक ती अंमलबजावणी खातीर एक स्पेशल मनीस दवरचो. कित्येक वर्सां जाली मामलेदार दरबारी किंवा जिल्हाधिकारी कडेन उपजिल्हाधिकारी कडेन निवेदनां आमी दीत आसा की आमचे हे मूलभूत प्रश्न जे आसा मायनिंग संबंधी किंवा इतर हे सगळे तुमी प्राधान्यक्रमान सोडोवचे म्हणून. पूण आमी पळयता की थंय गेल्या उपरांत मामलेदार एक तर खंयचे कोड ऑफ कंडक्ट लागलो किंवा आनीक कितें तरी कामां येयली हेका लागून हे सगळीं प्रकरणां जी आसा ती प्रलंबीत उरता. 2017तले आमचे मुळा खाजनाचें एक प्रकरण आसा तें आजुनूय क्लियर जायना. आता त्याच्या नंतर मायनिंग जे हे आसा लीज आहा ते सरकारान रोखडे दिले. तांकां सगळी यंत्रणा थंय बसयली आनी तांकां लीज दिवन तें काम सुरू केलें. जाल्यार शेतकाऱ्यांचे प्रश्न सोडोवपाक लागून एक तर शेतकार गुन्यांवकारी आहा शेतकाऱ्याक गुन्यांवकारी म्हणून डिक्लेअर करा जावं तो मायनिंगवालो बाबा पूर्ण कांयच तेजे गुन्यांव ना ताका तरी क्लियर चीट दिया. तशें पळोवंक गेल्यार त्या वेळेचे पळय जे क्रिकेट प्लेयर जाले तेंचे सगळ्यांचे एज आमी कमी केल्ल्यो. कळ्ळें न्हू. आमी इंडियाच्या कॉम्पिटिशनाक तितले स्ट्रॉंग नासले. चडशे क्रिकेट प्लेयर हेंच्यो एजी कमी केल्यो. एक गोंयांची हांव मेमरी सांगूं सोदता की आमी एक थिवी ग्रावंड गोवा क्रिकेटी खातीर रिजर्व केल्लो. आजुनूय तो ह्या लोकांनी डेव्हलपमेंट केलो. हांव एसोसिएशनान ना जवळ जवळ 10-12 वर्सां जालीं पूण तो ग्रावंड तसोच पडना. तो जर जाल्ले जाल्यार ह्यो मॅची ज्यो आयज भायर जाता त्यो तुमकां गोंयान पळोवंक मेळटल्यो आसल्यो. म्हाजी जे आतां जीसीन लोक आसा तेंचे कडेन मागता हांव ते दयानंद नार्वेकरान घेतलेलो म्हणून ते ग्रावंड करचे न्हू ते अशें जे आसा ते काडत न्हू. कळ्ळें न्हू. आनी गोंया खातीर कितें तरी करा म्हणून तुमी आसता. हे जे भुरगे हांगा उबे आसले बेश्टेच उबे आसले तांकां उजो लागलो सारको धुंवर येवंक लागलो वयल्यान धुंवर दिसूंक लागलो म्हणजे हांगा उजो लागला असो दिसता म्हणून लागीं वचून पळयता जाल्यार शेटराचे सगळो तापलेले आसले. ते 4 व्हिलर एक दवरलेले आसले. आमकां थंय उदीक मारूंक सुद्दां मेळना. तरी आमी कितें केलें हांगा सायडीकूच वॉशिंग सेंटर आसा थंयच्यान उदीक घेतलें. ती उदीक घेवन वचून कशें तरी भितरल्यान मारलें. ही 4 व्हिलर ती एकदम शेटा कडेन पार्क केल्ली सो काडपाकूच जावं नासलो. आनी अशी दुर्दैव घटना परत जावपाक जायना असो
सगळे गिरीशकारांना आपली त्यांच्यानी दखल घेवची की सगळे गाडयो तेकोन लावचे न्ही स्पेस दवरपाचो एस्टिमेट घालून 4 ते 5 लाख रुपया लॉस जाल्लेले आसा म्हाका ते 10 तरी मोटरसायकल आसा आनी पेट्रोल बी आहा मातसो जर चड वेळ जर गेल्लो जाल्यार ते सगळे म्हाका दिसता ब्लास्ट जाताले काम करून आनी सगळ्यांनी आपलो बरो बरो इनिशिएटीव घेतला सगळे गांवचे लोक जमा जाले दुकान बंद आशिल्लें आनी भितर शॉर्ट सर्कीट म्हाका दिसता चड करून डावट शॉर्ट सर्कीट तितून ते सगळे तेजे जळून गेले लॅपटॉप आशिल्लो तेजो कंप्युटर्स आशिल्ले 3 प्लेटींग मशीन 3 कितले तरी आसले तेजे आनी हे जे प्लेटी नंबर प्लेटी ग्राफिक्स अब्दुल समद जो आसा भुरगो बिजनस 5 वर्सां जाली सेटअप करून आतां सेटअप जाल्ले तेजे आतां बरें हेजेर येवपाक लागून आनी आतां अशी दुर्दैव घटना घडली की मोस्टली म्हाका दिसता 4,70,000 एज पर ओनर स्टेटमेंट दिल्लो केस जी आसली तुमची हेची ही आतां काल तुमी जिखला ही खंयचे बेसीर भायर पडली ती बेजीस ती प्रूव जायना तेंचे कडेन ती चेड्याच्या बर्थ सर्टिफिकेटीची केस बरोबर क्रिकेटा खातीरूच तशें पळोवंक गेल्यार त्या वेळेचे पळय जे क्रिकेट प्लेयर जाले तेंचे सगळ्यांचे एज आमी कमी केल्ल्यो कळ्ळें न्हू आमी इंडियाच्या कॉम्पिटिशनाक तितले स्ट्रॉंग नासले चडशे क्रिकेट प्लेयर आहा तेंच्यो एजी कमी केली ते कोणाक तरी दुखले कळ्ळें पण दुर्दैवान म्हाज्या सुदैवान ते मनीस आयज ना त्यामुळे ते कोणें सिरियसली घेतले ना कोर्टान जेन्ना हें प्रकरण जालें कोर्टान तुमचे तेणें केला म्हणून कांयच प्रूफ ना म्हणजे हांवें केला म्हणून शेवटी ते बर्थ सर्टिफिकेट बुक करता ते ऑफिसर न्हू खंयच्या तरी हितून बरोबर ते तुजें नांव आनी म्हाजें नांव थंय बरयना तितून तें प्रकरण सोंपलें की गोंयचो व्हडलो लिडर बाब मनोहर पर्रीकर हेणें ती केस घातलेली ताका दिसलें की हो भुरगो गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान खेळटा सो तेन्ना बरो हितून आसलो लायमलायटीन अंडर तेन्ना 13 अंडर 15 अशें खेळटालो तो आनी प्रॉपर जातालो म्हणजे क्रिकेटीन लकिली त्या वेळार हांव मागीर गोवा क्रिकेट एसोसिएशन जॉयन जालो आनी हांव प्रेसिडेंट जालो पूण तेजो तो एक तेजे पळय हें आसतलें ते सदांच लोकांचे दृश्टी आहा पळय ती बारीक समाजाची दृश्टी दवरपाचें तेजे हें आसलें की बारीक लोक जेन्ना खंय तरी शायन जाता तर तेका ते मातशें लागतलें कळ्ळें न्हू आमी विचारली गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ते एसोसिएशन कितलींशीं वर्सां तेंच्याच हातीन आसलें उभं राहून सांगून द्यायला त्याने की आपण ऐकलं की बंद जावपाचा खरं काय म्हणून आणि तरी जर स्टेटमेंट करून हय आयले जाल्यार डेफिनेटली हाका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगते आम्ही उठी रावपाची पण जी गोष्ट खरी ना ही गोष्ट भायर येवन थंय स्टेटमेंट केल्या म्हणजे ताका अर्थ आसना गोवा फॉरवर्ड आप सारकेल्या विरोधी पक्षांनी दाबोळी विमानतळ सिव्हिल ऑपरेशन्सां खातीर बंद जावपाचो आसा म्हूण स्टेटमेंट केल्ले मात विरियातोच्याच स्टेटमेंटा वेल्यान सरकार कित्याक उलयता म्हूण प्रश्न केल्या उपरांत दक्षिण गोंयचो खासदार विरियातो फेर्नांडीस कितें सांगता तें आयकुया बट ते कित्याक टार्गेट करतात कित्याक तांकां खबर आसा म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा म्हणून आनी तांकां ते जाय कोणें हाका इन्फॉर्मेशन दिलां पळय तें सम सोर्सीस आर फ्रॉम द बीजेपी तांकां दिसता कॅप्टनाक पाती येवंक जाता म्हूण आमचो पार्टी आमकां लेट डावन करता म्हूण आमी पयले गोंयकार दे आर ऑल्सो माय सोर्स तशेंच दाबोळी विमानतळाचें ऑपरेशन मोपा शिफ्ट करपाच्या सरकाराच्या प्लॅनिंगाचेर आनीक एक खबर विरियातोन उक्ती केली मोपा खंय लॉसान गेल्लो आसा लास्ट 3 वर्सां दिल्ली एक डिसिजन घेतलें मोपा आमी बंद करूंक दिवचे ना कित्याक तो त्रासान पडलेलो आसा आनी ताका कसोय करून आतां तर बिझनस ताचे वाडोवपाक जाय जाल्यार दाबोलीचे बिझनस थंय शिफ्ट करपाक जाय आनी आमी 3 जाण मेळून तर लढाई केली जाल्यार चीफ मिनिस्टराक आनी मंत्र्याक आनी MLA धांवपाची गरज ना दिल्लीक मेसेज मेळटले हे 3 जाण MP गोंयचो इंट्रस्ट घट धरून आसा म्हूण गोवा कम्स फर्स्ट पार्टी पॉलिटिक्स विल कम लेटर प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे आनी श्याम फडते आनी सद्या दाबोलींक सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवाकूय पडटा कित्याक तो सेंट्रल एअरपोर्ट आहा हिस्टॉरिकल एअरपोर्ट आहा सगळे गोंयाक सर्वीस करता दाबोलींक क्लोज डावन जाल्यार सामकें डिजास्टर्स जातले एअरपोर्ट हा इंडियान जो डिफेन्स आनी मिलिटरी डिफेन्स आनी सिविलियन चलता तो हो वॅलीड रिजन ना की दाबोलींक क्लोज डावन करून
the number of charter flights and international flights coming to Daboli has declined significantly. सध्या ह्या वर्सा एकूच चार्टर येयलेली आहा आणि एकूच चार्टर कंपनी येयलेली आहा आणि एकूच इंटरनॅशनल फ्लायट येता. So Daboli खंय तरी they have to start really upping their game and see they remain competitive. दाबोलीचे फ्लॅट्स कमी असतो वाडोवपाक जाय. ते इन्व्हेस्टमेंट केला इतले न्हू 500 कोटीचे आता तो दाबोलीन. So there is a need for Daboli to reach out to the market and see how they attract more flights. But anyone who wants to go to South Goa will prefer to get down in Daboli. You know, it's just a 20-minute ride till even Benali from there, 20 to 30 minutes. So not even South, even North Goa, most of us prefer, if you're coming to Panjim, we prefer Daboli because with such great infrastructure built now, it's really convenient. You are there from Panjim to Daboli in 30 minutes max. Whatever support he needs from association and the people of Goa, I think to convey this message to the central government, we will be happy to join him in his quest on this. काल केरळाच्यान एक भुरग्यांचो ग्रूप येयलो गोंयान एन्जॉयमेंट करपाक. कालूच ते गोंयान पावले आनी सांगोड्डा हांगासर एक हॉटेलान स्टे केली आनी काल तेंच्यांनी सांजचो प्लॅन केलो पुलान देंवपाचो. पुलान देंवले बीन आनी त्याच ग्रुपांतलो एक भुरगो अजय म्हणून तेणें पुलान उडकी मारली आनी सोमतेच पुलान जे टायल्स आसात खंय तरी तो आदवलो थंय आनी अनकॉन्शियस जालो. जे फ्रेंड्स आहा तेजे तेंच्यांनी हेल्पा खातीर जे हॉटेलाचे स्टाफ आसा तांकां आफयले. हॉटेलाचे स्टाफांनी आनी तेज्या फ्रेंड्सांनी मेळोन ताका वयर काडलो, फर्स्ट एड दिली आनी सोमतोच लागच्या जे प्रायवेट हॉस्पिटल आहा थंय ताका व्हेलो ट्रिटमेंटा खातीर. थंयच्यान सोमतेच ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रिफर केलो. म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका थंय डेड घोशीत केल्लो आसा. आनी ही घटना सालिगांवच्या पुलीस आहात तांकां कळटाच सालिगांव पुलिसाचे स्टाफ ऑन द स्पॉट पावले, पंचनामा बी केल्लो आसा आनी जी डेड बॉडी आसा ती GMCन शिफ्ट केल्ली आसा काल रातीच आनी आयज त्या बॉडीचेर पोस्टमॉर्टम जातलो. तेज्या बगीर फुडलें आमकां जी इन्फॉर्मेशन आहा ती आमकां कळटली. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. जाल्लें कितें आतां सद्या ती स्टोरां काम चालू आसा न्ही. हय. ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट थर्मोकोल तेजेर ते गम लावन ते चिपकोवपा पडटा ताका. करेक्ट. ते तेंच्यांनी कितें केलें ते लायन मरे भायर दवरले दिसता वतान. ते गव्हर्मेंट रिएक्शन जालो आनी उजो पेटलो ताका. भायर पेटिल्लो उजो. हय भायर लागिल्लो मागीर तो एक एक करून भितर सरलो. ते लावन मातशें दवरपा पडटा. वोत चड आसतना ते लावन भितर सरली उदक. ओके. वेल्डिंग काय ना. वेल्डिंग खंय आहा ताका, वेल्डिंग कांय ना तिका. कितल्याचे लॉस जाला अशें दिसता तुका? 1 लाख 1.5 लाखाची लॉस जालो आसतलें. 1.5 लाख सुमार तितलेच आनी कांय ना. एक 25 पॅनल कितें गेला ते रिप्लेस करपाचे. इनफ इज इनफ मुवमेंटाची सेंट्रल कमिटी चर्चा केली. द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ ॲग्रिकल्चरल लँड्स ॲक्ट 2026 आणि एक मोतान एक आवाजान हेम बिल मानून घेतली. हेम बिल आमी आता सगळ्या लेजिस्लेचर पार्टी फुडाऱ्यांक दितलेत आणि तातूंत आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा BJPचो, सुदीन दवलकर MGPचो, लीडर ऑफ द ओपोजिशन युरी आलेमाव, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, आपचो लीडर वेन्झी विएगस, GFPचो लीडर विजय सरदेसाय, RGPचो लीडर विरेश बोरकर आणि तसेच इंडिपेंडंट आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि आंतोन वाज. आम्ही हें बिल दितले सगळे पॉलिटिकल पक्षाचे अध्यक्षांक.
MAPSA Additional Sessions Court has rejected the bail applications of businessmen Saurabh and Gaurav Luthra, who are accused in Birch Y Romeo Lane nightclub fire case, which claimed the lives of 25 people. The court, while rejecting the bail applications of Luthra brothers, has observed that granting bail at this juncture would undermine public confidence given the significant loss of life. The MAPSA court agreed with the contentions of the prosecution that the nightclub allegedly operated without a mandatory no objection certificate from the fire department. The court further observed that the upper deck featured a roof made of highly combustible material like dry grass and bamboo, while the basement kitchen, where 20 employees died, had no secondary exit, and Luthra brothers and his partners permitted indoor pyrotechnic fireworks during belly dance performances despite these dangerous conditions. The court has also noted that a new case has been registered against Luthra brothers for alleged forgery of documents to obtain trade and excise licenses by using a house number from a different property. The court in the order has emphasized that the investigation is at a crucial and sensitive stage, with the Enforcement Directorate also examining the case. The court concluded that granting bail at this juncture would undermine public confidence given the significant loss of lives and the alleged disregard for public safety. The court has finally denied the bail pleas of Luthra brothers, citing the gravity of the offense and Luthra's position of authority or control over the establishment. The court noted that their status as owners and decision makers placed him on a different footing than subordinate staffs who had previously been granted bail. Luthras have been in judicial custody since December 29, 2025. Mukesh Kumar for Prudent. आज खंय इंडिया रेसिंग फेस्टिवलचो फॉर्म्युला 4 रेस जावपाची आसा मोपा, तेजे खातीर मोठ्यो मोठ्यो बडायो मारल्यो सरकारान की कशा तरेचे हांगासर लोक येतले कितें येतले. पूण जर हांगासर अरेंजमेंट पळयशात, आमी जर हांगा अरेंजमेंट पळयत जाल्यार पळय पयली रेस, मागीर पयली एक खोड्यो पळोवच्यो पडटा, रब्बर पळोवचें पडटा, आनी कसलीच सारकी फेसिलिटी ना. बसपा खातीर खंय हो अरेंजमेंट केल्लो दिसता. हांगासर मिडियाक आपयल्या हो अरेंजमेंट केला बसपा खातीर, हांगाल्यान कांयच दिसना, फक्त हेल्मेटां पळोवपाची दिसता गाडयांची. कोणाक हांगा विचारलें जाल्यार कोणाक कांयच पडलेलें ना. अशें दिसता की खूब लोक बोवाळ मारता की गोंयांत खंय दिल्लीकारांचें राज चलता, तें हांगासर एक पळोवपा मेळटा की गोंया भायल्यान अशा तरेन हांगा लोक येतात आनी जे हांगासरले आमचे मिडिया आसा तांकां हांगासर कांयच वालोर ना. काय ऑथॉरिटी आयकता जाल्यार तेंच्यांनी पळोवचें. जेन्ना अशे तरेन तुमी परमिशन दिता, जेन्ना लोकल मिडिया आसा तांकां जर तुमी हांगासर दिसता की येवन कवरेज करची की बाबा गोवा सरकारान कितें केलां आनी कशा तरेचो इव्हेंट जाता, जर हो कवरेज करपाक जाय जाल्यार ती फेसिलिटी सारकी दिवची. बेश्टेच नांवां काडून हांगासर टेंट मारून अशे बेश्टेच आयले म्हणून दाखोवपा खातीर ही करची न्ही, इतलीच सरकारा कडेन मागणी. F4 फर्स्ट टायम आमी F4 ऑर्गनायज करता. हांवें ऑर्गनायझराकूय सांगलां फाल्यां आमचे जे गोंयकार प्रेस मिडिया जांकां आहा पळय न्हू तांकां स्पेशल सीट्स आनी हें प्रोविजन कर म्हण हांव म्हाज्या ऑफिसांतल्यानूय मॉनिटर करपाक लायता. तांकां स्पेशल पासीस दिवन तांकां बऱ्या जाग्यार बसोवपाची वेवस्था प्रेसवाल्यांनी फोटोग्राफरा खातीर करूंक लायला. दीस इज अ ट्रायल. F1 ही रेसीच्या बद्दल फॉर्म्युला 1 सगळ्या जाणांक खबर आहा, ती केन्ना तरी गोंयांत येवची. दीस इज अ फर्स्ट स्टेप. I've been very clear also, there is no plan. If you all want to remove the casinos, you all should come up with a plan for Panjim. What is going to happen to our businesses, our shopkeepers, our employment, our jobs, our youth are employed. How are they supposed to support their families and all? And these people have no interest and do not care also. I had informed these people the night prior, and in the morning I have the messages to prove it. I know that they have messages circulating also that show that they knew, Valmiki also knew that the meeting was cancelled around 9:30 before everyone showed up. He tricked all of those elderly citizens and Libby Lobo and all into coming over there, and he lied to them basically. Now all this is all planned drama, nothing else. You cannot come with one list of... This is cheap politics, Baba. I have said also, corporation has nothing to do with issuing licenses at all. It is all coming down to different departments. They have not gone to any of those departments. टोमॅटो म्हणटा त्याचो इशू ग्रामसभेक येतालोच. म्युझिक वाजयता, परत ऑल ओव्हर लोकांचे ग्रामस्थकाचे इशू आसतात. सो मोठो घेतलेलो हायकोर्टान दखल हेची.
PIL कोण फायल केल्ले आनी त्या प्रमाणे जे PIL फायल जाल्ले पळय त्या प्रमाणे डायरेक्शन आसलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दे ऑन द रेकॉर्ड एफिडेवीट घेतलेली आनी दे वर टोल्ड टू इन्स्टॉल अ डिवायस मॉनिटरींग कंट्रोल डिवायस. इन द व्यू ऑफ दॅट दीस एक्शन हॅज बीन टेकन. हांव म्हणटा की बरें एक्शन की तेंच्यांनी बरें काम केलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. मोरजी हांगा आसात आनी हाचे फाटल्यान जे पळयतात जाल्यार टोमॅटो जी क्लब आसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेंचेर फायन घातलेले आसा 21 लाखाचे. ही जी कोस्टल बेल्ट आसा टर्टल नेस्टिंगा खातीर आयडेंटिफाय केल्ले आसा. हांगा खंय तरी टर्टल अंडी घालपाक येतात. हाचेर जर पळयत जाल्यार हांगा जे क्लब्स हे आसात ते खंय तरी लेट नायट म्युझिक वाजयतात म्हणून लोकांचे प्रश्न सुद्दां पंचायतीन येता. 35 टायम राती आनी 35 टायम जे आसात दिसा अशें तांकां मेळून आयला. जे डिवायस हांगा तेंच्यांनी दवरपाक आयल्या जे म्युझिकाचे ते खंय तरी तांकां मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी हेचेर एक्शन घेतलेलें आसा. टोमॅटो जे क्लब आसा ताका खंय तरी 21 लाखाचो जे फायन घातलेले आसा सद्या ताका शटडावन करपाक आयिल्ले आसात आनी जे 70 टायम तांकां जे वायलेट करतना तांकां मेळ्ळेलें आसा त्या खातीर खंय तरी तांकां ही एक्शन घेतलेली आसा आनी तांची ती सद्या शटडावन करपाक आयिल्ली आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.